नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आज पोलंडात जालें आगमन. पोलंडाच्या विमानतळाचेर जालें स्वागत. 45 वर्सां उपरांत भारताच्या प्रधानमंत्र्यांनी पोलंडाक दिल्या भेट. अस्तंत बंगालांत जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण CIFचे पंगड सुरक्षतायेची जबाबदारी सांबाळपाक आज पावले आर्जीकर इस्पितळांत. राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर आधारीत भलायकी विशयाचेर फुडल्या 2 म्हयन्यांत करतले लॉन्च एक ॲप. गोंय अशा प्रकारचे ॲप लॉन्च करपी आसतले पयले राज्य. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज पणजेच्या विद्युत भवनांत वीज खात्या खातीर नव्या स्काय लिफ्ट वाहन आनी क्रेनींचे केलें लोकार्पण. आनी गोंय फुटबॉल संघटनेन गोंय सरकाराच्या जोड पालवान भाऊसाहेब बांदोडकर यादिस्तीक ट्रॉफी सर्तीचें केलां आयोजन. ही सर्त 24 ऑगस्टाक सुरू जावन 6 सप्टेंबराक सोंपतली. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आज पोलंडाक आगमन जालें. पोलंडाच्या विमानतळाचेर तांचें स्वागत जालें. 45 वर्सां उपरांत भारताच्या प्रधानमंत्र्यांनी पोलंडाक भेट दिल्ली आसा. भेटेर वच्चे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की पोलंड हो मध्य युरोपांतलो भारताचो महत्वाचो भागीदार असून दोनूय देशांच्या लोकशाहीक बांदिलकी आशिल्ल्यान परस्पराचे संबंद चड घटमूट जावपाक मजत जातली. पोलंड आनी भारताच्या राजकीय संबंधांक 70 वर्सां पुराय जातात. दोनूय देशांतले संबंधांक फुडें घेवन वचपाच्या दिशेन पोलंडचे प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क आनी राष्ट्रपती आंद्रेज डुडा हांकां आपूण मेळपाक वचपाचो आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. ह्या भेटेर ते भारतीय समुदाया कडेन लेगीत भासाभास करतले. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युक्रेनाक भेट दितले. युक्रेनाक भेट दिवपी ते पयलेच भारतीय प्रधानमंत्री आसतले. युक्रेनात सुरू आशिल्लो संघर्ष थांबोवपा खातीर आनी युक्रेन भारत हांच्या मदले संबंद घटमूट करपाच्या दिशेन युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्की हांचे लागीं लेगीत भासाभास ते करतले. अस्तंत बंगालांत जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर आर्जीकर हॉस्पिटलांत सर्वोच्च न्यायालयान काल दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण CISFचे जवान सुरक्षतायेची जबाबदारी सांबाळपाक आज इस्पितळांत पावले. मजगतीं एम्सान बंड करतल्या साबार निवासी दोतोरांक बसका आपोवन कामाचेर रुजू जावपाची मागणी केली. तशेंच CBIन ह्या प्रकरणाची चवकशी मुखार व्हरतना आज 6व्या दिसा आर्जीकर हॉस्पिटलाचे आदले प्राचार्य डॉ. संदीप घोष हांची चवकशी करतना पॉलिग्राफीक टेस्ट करपाचो निर्णय घेतला. हॉस्पिटलाच्या सुरक्षताये विशीं उलयतना CISFचे महासंचालक K. प्रताप सिंग हांणी पत्रकारां कडेन आमकां ज्या कामाक आपयलां ते काम करपाक दिवचें अशें मागलें. Let us do our job. We have come for some job here, assignment. I am doing my job which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input you require, it will be given to you once we do our job. आज फरीदाबादच्या JC बोस विज्ञान आनी संशोधन विद्यापीठान YMCA 5वो पदवी भेटवण सुवाळो आयोजीत जालो. ह्या सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर आशिल्ल्यो. त्या भायर हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. 2023 वर्सा पदवी मेळिल्ल्या 1536 विद्यार्थ्यांचो ह्या वेळार राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं भोवमान जालो. कार्यावळींत उलयतना विद्यापीठान विद्यार्थ्यांक कुशळतायेन आत्मनिर्भर करपाक सदांच उर्बा दिल्या अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. मुझे खुशी है कि पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से ये संस्थान युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है जो देश विदेश में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं. मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन में 10,000 से अधिक सदस्य हैं जो इस संस्थान के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करके आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आरपोरा नागवा हांगासर उपभलायकी केंद्राचें उक्तावण केलें.
या उक्तावण सुवाळ्याक कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, रोशन रेडकर, सुषमा नागवेकर आणि डॉक्टर रोशन नाजारेत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले की राज्य सरकार लोकांक बऱ्यो भलायकी सुविधा दिवपाचो सतत यत्न करीत आसा. हे उपभलायकी केंद्राचो थळाव्या लोकांक खूब लाव जातलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. डॉक्टर यांची अत्यंत गरज आहा आनी गरज कित्याक आहा. आतां तुमी म्हटलें की हे हांवें सुंदरशे आयज आयुष्मान आरोग्य केंद्र तुमी बांदलेलें आसा, पूण थंय डॉक्टर नासल्यार खंय तरी कमी दिसता लोकांक. कारण तो डॉक्टर नासल्यार तो योग्य तरेचे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल तो फुडें व्हरूंक शकना. आयज म्हाज्या जिवनान हांवें जायते गोश्टी पळयल्या. आयज हे हॉस्पिटल बी जेन्ना उबें जालें आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीचे सहकार्यान हे उबें जालें, तेजे उपरांत आमी आयज कॅन्सराचें हॉस्पिटल बी उबें करता. आनी आयजूच आमी सुरू केल्या, आतांच्यानूच सुरू केल्या की आमचे नर्सीस गोंयचे आमी थंय धाडून ट्रेन करून, कित्याक दुयेंसचे वाडपाक लागले. आतां मायकलान सांगल्या सारकें स्ट्रोक्स वाडपाक लागल्या, कॅन्सराचे दुयेंस वाडपाक लागल्या, शुगर एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीजचो इशू जावंक लागला. डायलिसीस हे सगळे गोष्टी गरजेचे आमी पळयता की आमी गोंयभर जे डायलिसिसाचे सेंटर्स आमी उपलब्ध केल्या, आयज ते बी आमकां कमी पडपाक लागले. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन 25 ऑगस्ट ह्या दिसा काणकोणा रवींद्र भवनात रान भाजी महोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी सकाळी 9:30 वरांचेर जातलें. मानाचे सोयरे म्हूण पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा उपस्थित आसतले अशी म्हायती सभापती रमेश तवडकर हांणी पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. गोंयांत सादारण 7 ते 70 रानभाज्यांचे प्रकार आसात. तांच्या गुणधर्माची जागृताय करपाक ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगलें. तालुका पातळीचेर रानभाजी फेस्टिवल घेतिलो. तुमच्या भितरले अनेक पत्रकार भाव त्या फेस्टिवलाक उपस्थित आशिल्ले आणि हो एक दिसाचो फेस्टिवल आमी काणकोण म्हालांत ती काणकोणचे बस स्टँडाचेर आयोजन केलें. आणि ह्या फेस्टिवलाक जो एक उत्साह जोश आमी काणकोणचे पळयलो, पत्रकार बंधूंनी पळयलो, विशेष करून वेगवेगळ्या गोंयभरांतले आयचे जे प्रतिनिधी आसा तांचेय पळयलो. आणि जागे जागे साधारणच्यो 42 भाजयो वेगवेगळ्या प्रकारच्यो भाजयो, कानाच्यो भाजयो आमकां ती पळोवपाक मेळ्ळ्यो, ताचे खावपाक मेळ्ळ्यो, ताचें प्रिपरेशन हे सगळ्या प्रकारची म्हायती आमकां ती मेळ्ळी. दिवचल नगरपालिकेचे अध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिवचले 37 सुवातींचेर सीसीटीव्ही बसतले अशी घोशणा केली. हे सीसीटीव्ही बसोवपाक 92 लाख रुपया खर्च येतलो आनी हो खर्च एमपीलेड फंडांतल्यान जातलो. लोकांच्या सुरक्षते खातीर हे सीसीटीव्ही बसोवपाचो निर्णय घेतला अशें अध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी सांगलें. हो आसा जो फंड आहा तो राज्यसभा फंड आसा. जेन्ना तेंडुलकर भयेन आमकां आश्वासन दिलें की आपूण आपल्या फंडासून तुमकां हें दिता म्हणून प्रोजेक्ट आहा तो आपूण कंप्लीट करून दिता. मागीर आमचे तान्नावडे भये येयले, तेणें ते चालीक लायले आनी आतां जवळ जवळ 37 जागेचेर आमकां ते इन्स्टॉलेशन घालपाचें चालू आसा. मेन जंक्शनां आसा पळय ते घालप चालू आसा. मेन स्पॉट आमी घेतल्या आनी हितून आमचे आमदारूय बऱ्यापैकी तेणें फॉलोअप करून फंड हाडलेलो आसा. जवळ 92 लॅक्स कितके तरी अशें आसा. फायदो म्हणजे जे एक्सिडंट आसात, चोरयो आसा, हिट एंड रन केस आसा, हितून म्हाका दिसता फायदो जातलो पुलिसांक. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानचो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात
11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पोया मुखावेल्यो खबरी। विकासिनी मंडळान गोंयच्या सामाजीक विकास खात्याच्या जोड पालवान खांडेपार हांगासर एक रिसॉर्टांत आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरीक दीस मनयलो। ह्या कार्यावळीक नामनेचे बॉलिवूड अभिनेते मिलिंद गुणाजी, गोमंतक दिसाळ्याचे संपादक राजू नायक, आदले केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप, श्रीमती ज्योती कुंकळकर आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीची सुरवात दीप प्रज्वलनान जाली। मुखेल सोयरे मिलिंद गुणाजी हांणी एक कविता सादर केली। गोमंतक दिसाळ्याचे संपादक राजू नायक हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की ज्येष्ठ नागरिकांनी नवी पिढी, नवो समाज घडोवपाचें कार्य केल्लें आसा, देखून तांची याद काडप गरजेचें आसा। ज्येष्ठ नागरिकच आपल्या खातीर कार्यावळी करता आसतना दिसतात, कारण तांचे फाटल्यान जी पळय तांणी परंपरा किंवा एक सासाय निर्माण केल्ली आसा न्ही, ते लोक विसरतात। आपल्या पदा वयल्यान खंयचोय मनीस तेऱ्यान सरलो की ताका लोक विसरपाची एक परंपरा आमचे कडेन आहा आनी हालीं ती चड आसा। तूं खंयचे पदार आसा जाल्यारूच ताजो थातमोजो करप, ताका सलाम मारप ना जाल्यार ताजे बद्दल इल्लें उलोवप ना। खरेपणी ज्येष्ठ नागरीक जे आहात ते आपल्या कुटुंबा खातीर, समाजा खातीर वेगवेगळ्या पावंड्याचेर जे पळय काम करतात तें काम खूब मोलादीक आसता। म्हणजे आमी जर चिंतलें फाटल्या 60 वर्सांचेर गोंय स्वातंत्र्य सैनिकांनी मुक्त केलें, आतां खूब कमी स्वातंत्र्य सैनीक उरल्यात, पूण तांचे बद्दल लोक बरें उलयनात। कालच कोणी जर म्हणला ते खंय स्मगलिंग करताले म्हणून, तेही देखील ज्येष्ठ नागरिकांनूच म्हणला। पूण हाजे फाटल्यान जर आमी पळयत की स्वातंत्र्य सैनीक नाशिल्ले जाल्यार गोंय मुक्त जावपाचें न्ही, कारण त्या वेळार खूब जाण म्हणटाले न्ही ना काय बरें चल्लां म्हणून। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज पणजेच्या विद्युत भवनांत वीज खात्या खातीर नव्या 38 स्कायलिफ्ट वाहन आनी 12 क्रेनींचें उक्तावण केलें। ह्या क्रेनी खातीर सरकारान कांयच खर्च करूंक नासतना कंत्राटी पद्दतीचेर 5 वर्सांच्या 114 कोटी रुपया भाड्याचेर ही वाहनां सरकारान घेतल्यात। ह्या वेळार तांचे सयत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाजीर आशिल्ले। पत्रकारांक ह्या वेळार सविस्तर म्हायती दितना मुखेलमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही आमच्या खातीर प्राथमिकता जावन आसा अशें सांगलें। मुखार उलयतना ह्या वाहनाचो उपयोग सुरक्षीतपणान काम करपाक शक्य जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। सगळ्यात पयलें काम कितें जाल्यार तेजी सेफ्टी। आमी पळयताले की तो खांब्यार चडटालो, वयर बसतालो आनी काम करपाक शॉक येताले। हांगासर चुकून मातशी सुद्दां जरी शॉक आयली जाल्यार ताका सेफ्टी उरतली, म्हणजे तो सकयल पडचो ना किंवा ताका रिवर्स हे जालो म्हणजे ताज्या पांय आमी म्हणटा कशें हे आर्थिंग आसत जाल्यार ताका शॉक लागना। आमकां ताजो जीव म्हत्वाचो आशिल्लो आनी तो जीव म्हत्वाचो म्हणूनच आमी एअरलिफ्ट घेवपाचें थारायलें, कारण कोणी आमी जे 2-3 इन्सिडंट्स फाटले जाले ते मनाक सुद्दां म्हणजे दुखलें, काळजाक दुखलें, अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही। आमच्या सगळ्यांची लायट पेटपा खातीर आमचो सदांच लायनमॅन जो आसा तो लायन वयर चडटा, तो रिपेर करता, ताजी सेफ्टी घेवपा खातीर आमी एअरलिफ्ट मागयल्या आनी ह्यो एअरलिफ्ट ज्यो आहा पळय न्ही प्रत्येक मतदारसंघान एक अशा पद्दतीची आसतली। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें की गोंय सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर आदारीत भलायकी विशयाचेर फुडले 2 म्हयन्यांत एक ॲप लॉन्च करतलो। गोंय अशा प्रकारचे ॲप लॉन्च करपी पयले राज्य आसतलें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार खोस उक्तायली। सगळे सर्विसीस जे आसा ते ऑनलायन फुडल्या 15 दिसान ऑनलायनचेरूच काम जावंक जाय म्युन्सिपालिटीन म्हणून आमी ठरयल्लें आसा। कलेक्शन ऑफ टॅक्सीस म्हणून सगळे सॉफ्टवेअर बी सगळे आमी करून दिल्ले आसा आनी हे सगळे गोष्टी आमकां ऑनलायन ऑफलायन कांयच जावचें ना आनी 2 मनीस प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन दवरूंक जाय आनी आमचे म्युन्सिपालिटीचे बॉडी चेअरपर्सन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी हे सगळे गोष्टी जे आमी चालू केल्या, काही कडेन चालू पूर्णपणे जाल्ले आसा।
गोंयांतल्या सगळ्या नगरपालिकांचो व्यवहार ऑनलायन पद्दतीन जातलो. एकूय अर्ज प्रत्यक्षांत नगरपालिका स्विकारची ना अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. कांय कडेन थोडे बी सर्विसीस ऑफलायन आहा ते ऑफलायन बंद करपाक जाय म्हणून सीओ सगळ्यांचे सीओची मिटींग आमी अर्बन डेव्हलपमेंटाचे अंडर जे येता म्युनिसिपल कमिशनराचे मिटींग आमी आयज घेतल्या. डेंग्यू दुयेंसाचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर फुडल्या काळांत कडक उपाय येवजण करतले. ते खातीर नगरपालिका कायद्यान दुरुस्ती करतले. वखदाची फवारणी करपाची जापसालदारकी संबंदीत इमारतींची आसतली अशें मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान अंजुना हांगासर एक पंचतारांकीत हॉटेलाच्यो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या कार्यावळीक गोंय पर्यटन उदरगत मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गांवकार, शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हो नवो प्रकल्प गोंयच्या पर्यटनाक चालना दितलो आनी गोंयच्या आर्थीक स्थिती घटमूट करतलो अशें ह्या वेळार उलयतना डॉ. गणेश गांवकार हांणी सांगलें. I am lucky that I am handing over this project in the safe hands of Myra and Yash. I am handing this project to that particular resort. So I will tell you one thing what is happening for these projects. All this guiding force behind us is Dr. Pramod Sawant, who is our Honorable Chief Minister, then the Department Minister, Sri Rohan Kautiji. I have taken over charge in 2021 as GDC Chairman. Hardly more than 2 years, 2 years and 6 months. We have just gone through the list of projects which have been leased out by GTDC to the different agencies. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग शुक्रारा 23 ऑगस्ट सावन 4 दिसांच्या अमेरिका भेटेर वतले. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्ट्रीन हांचे कडेन ते भासाभास करतले. ह्या भेटीक लागून भारत आनी अमेरिका हांच्या मदली संवसारीक धोरणात्मक भागीदारी चड घटमूट जातली अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. भविष्यातल्या संभाव्य संरक्षण सहकार्याच्या फाटभुंयेर जावपी गोलमेज परिशदेचे अध्यक्षाच्या सुवातेचेर राजनाथ सिंग आसतले. खेरीज ते भारतीय समुदाया कडेन भासाभास करतले. देशातल्या इंटरनेट वापर करप्यांचो आंकडो 88 कोटी वेल्यान 95 कोटी 40 लाखांचेर पावला, जाल्यार ब्रॉडबँड ग्राहकांचो आंकडो 92 कोटी 40 लाख जाला. 2023 ते 24 ह्या आर्थीक वर्सांत इंटरनेट वापर करप्यां मदीं 7 कोटी 30 लाख आनी ब्रॉडबँड ग्राहकांच्या आंकड्यांत 7 कोटी 70 लाखांनी वाड जाल्या अशी माहिती दूरसंवाद मंत्रालयान दिल्या. देशातल्या दूरध्वनी वापर करप्यां मदीं 3 कोटींची वाड जाल्ली असून हो आंकडो 120 कोटींचेर गेला अशें भारतीय दूरसंवाद प्राधिकरणाच्या वर्सुकी अहवालांत नमूद केलां. गोंय फुटबॉल संघटनेन गोंय सरकाराच्या जोड पालवान भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीचें आयोजन केलां. ही सर्त 24 ऑगस्ट सावन सुरू जातली. ह्या सर्तींत पयलेच खेपे ऑस्ट्रेलियाचो ब्रिस्बेन रोअर FC आनीक अर्जेंटिनाचे क्लब डिपोटिवा डिफेन्स जस्टिसिया हे पंगड वांटेकार जातले. तशेंच ह्या सर्तींतलो निमणो खेळ 6 सप्टेंबराक जातलो. हे खेळ फातोड्डे फुटबॉल स्टेडियमाचेर जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी
हो सेकंड एडिशन आसा ताची सुरवात आमी 24 ऑगस्ट 2024 हे दिसा सावन सांजेच्या 6:30 वरांपासून सुरवात करता. ह्या टुर्नामेंटाची एक एडिशन आमी केल्लें आसा इन द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन फुटबॉल ही आमचे 2 फॉरेन क्लब्स जे आसात टिम्स जे आसात तांकां आमचो आस्पाव आमी केल्लो आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी जी आसा ती 8 टुर्नामेंट विथ 2 ग्रुप्स कॉम्प्रिमेंट ऑफ 4 टीम्स ईच. पयल्या ग्रुपा भितर आसतली FC गोवा, डेम्पो स्पोर्ट्सिंग क्लब, ब्रिस्बेन रोड एंड GPL क्वॉलिफायर. दुसऱ्या ग्रुपा भितर आसा ओडिशा FC, चेन्नई FC, चर्चिल ब्रदर्स FC एंड क्लब डिपोर्टिवा डिफेन्सिया बायजेस. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आज पोलंडाक जालें आगमन. पोलंडच्या विमानतळाचेर जालें स्वागत. 45 वर्सां उपरांत भारताच्या प्रधानमंत्र्यांनी पोलंडाक दिल्या भेट. अस्तंत बंगालान जाल्ल्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाचे फाटभुंयेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण CISFचे पंगड सुरक्षतायेची जबाबदारी सांबाळपाक आज पावले आर्जीकर इस्पितळांत. राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर आधारीत भलायकी विशयाचेर फुडले 2 म्हयन्यांत करतले लॉन्च एक ॲप. गोंय अशा प्रकारचे ॲप लॉन्च करपी आसतले पयले राज्य भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज पणजेच्या विद्युत भवनांत वीज खात्या खातीर नव्यान घेतिल्ल्या स्काय लिफ्ट वाहन आनी क्रेनींचें केलें लोकार्पण. आनी गोंय फुटबॉल संघटनेन गोंय सरकाराच्या जोड पालवान भाऊसाहेब बांदोडकर यादिस्तीक ट्रॉफी सर्तीचें केलां आयोजन. ही सर्त 24 ऑगस्टाक सुरू जावन 6 सप्टेंबराक सोंपतली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.